एक सूपर हेल्दी ब्रेकफास्ट जावन आशिल्लें हुनू सुरय तांदळा पुट्टांक रेडी जाला षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे नव व्हिडिओक तुम पूरा ಜನಕ್ಕೆ स्वागत ये सुरय तांदळा पुट्टू कश करच म्हण पळया सुरय तांदूळ लायकोन धुवचे एक 3-4 उद्दा काणू आणि एक 3 गंटे तिंबत घालचे तिंबत घालून तरी एक वटा आयदनांतू काणू उद्दा निस्तत दवरचे हांव आजी पशी फुडें तांबडे तांदळाचे पुट्टू घाला व्हिडिओ ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता तांत हांव प्रति एक डिटेल सांगला तांतू भितरी ते चेक करी येता तुमी हांग चिक्की ट्विस्ट आसा हाकन ताका तितले डिफरन्स आसचे आतां पळय वट्या आयदनां निस्तत दवरलेले वो सुरय तांदूळ एक हांव घाल्यारी पातलान घेवच्यो मस्त वेळ पातलाच्या ना ಒಟ್ಟು एक 15 जो 20 निमिष ताज्या पश चड पातलायल्यार हे ड्राय जावन आमकां पिट्टी करूं जायना आतां 15 निमिष पातलायलेलो तांदूळ बॅच बाय बॅच कोन पिट्टी कोन घेवया पिट्टी करतना तशीची तांदूळ मिक्सरान बरी घालूनच ते ब्लेड आसा पळयाची ताजी ताका समासम जावन तितले घाल्या पुरो आनी पळय तांदळा अशी मॉइश्चर आसूं का जाल्यार मात पिट्टी समज जावन येता पिट्टी बुंबय रुलामशी सपूर रुलामशी पिट्टी कोन घेवचे खर केल्यार मागीर आनीक एक कालयतना आनीक एक खरशी जावन ते पुट्ट निब्बर जाता ते देखून सपूर बुंबय रुलामशी पिट्टी करून उडगास दवरा आतां पुरा पिट्टी कोन जातरी हांव घालान तूं पुरा पिट्टी घालून घेवचे आतां आमी हें स्टीम करूं दवरताची हेची ते रेड तांदळा पुट्ट आनी हें वायट रायसा पुट्टा आसचे डिफरन्स हांगा आमी स्टीम करताची थंय डायरेक्ट पुटा पीठ कालोवन घेवचें घे आतां आमी एक 15 दुखून 20 निमिष हे स्टीम करुया आतां पयस चड करूं नजे ಒಟ್ಟು 15 to 20 मिनिट्स घे आतां एक 20 निमिष जाल्ले हे स्टीम जाल्ले आतां हें काडया आमी आतां हें व्हड घेट्टशी जावन आसता ओपन करतना कांय भिवका म्हूण ना एक फॉर्क जो दवरून तें पिट्टी करूं जाता ना जाल्यार आतां फाय सकाळीं पुट्ट करचें जाल्यार हें इतलें आज रात्री करून दवर येता तें गेट्टशी जाल्यार कांय भंय ना न्हिवतर आराम से पिट्टी करूं जाता हातान अशें करून पिट्टी करून घेतल्यार कांय प्रॉब्लेम ना घेता हांव आज इतलें आज रात्री कोन्न दवरता आजी पीठ पाय कालोवन फाल्यां म्हाका पुट्ट घेता आजी घेता काल हांव स्टीम कोन्न दवरलेली पुट्टा पिट्टी पळयाची चिकी गेट्ट अशी आसना आतां हांव हें एक आयदनां काणू पुरा पिट्टी कोन्न घेता अशें करून कसनय कश्ट जायना हातान पिट्टी केल्यार गडयेन भितर पिट्टी जाता हें पुराय घे आतां पुरा पिट्टी कोन्न रेडी जालें आतां न्ही आमी पुट्टा पीठ कालोवन घेवया हें आतां पुरा पिट्टी जाल्ल्यांगा आतां आमी हें पीठ कालोवन घेवया एक व्हड बावलां भितरी इतलें उद्दा घालचें नाल्ल भितरलेलें उद्दा आसल्यार लायक आनीक लायक जाता आमगेल्या हांगा ना हांव प्लेन उद्दा घालता आनी ताका जावका जाल्यार थोडें मीठ आनी एक मुष्टी सोय घालची सोय घालून पळयाची हें हांगा उदकांत समज ही सोय चिरडून घेवका चिरडून घेतना तें उद्दा धवे नारळार वचूची जाता हे पुट्टा टेस्ट आनीक चड करता पोरंबोळ येता आतां आमी पिट्टी कोन्न दवरलेलें तवळ आतां पिट्टी कोन्न पळया तो गेट्ट पुरो सोडवान दवरलेलें पीठ काडचें अंत घालचें आनी वापास समजी मिक्स करून घेवचें हांव तें रेड पुट्टा अंत भितर डिटेल सांगला तें कशें करता म्हण सांगून सेम मेथड हांगाय करचें अशें करून एक सायडाक अशें अडचून दवरका तें पीठ त्या म्हळ्यार तें ड्राय जायना तशी आमगेलें पुट्टा पिट्ट्यांक रेडी जाली आतां हें पुरा एक सायडाक ओतून दवरया आनी आतां थोडे थोडे काडचे आनी ताका एक चिमटी उद्दा पळय अशें थोडे थोडे फापून घेवचे आनी ताजें हळद हांव सांगलां पळय अशें करतना तें हातान विंडू येवका वापास अशें विंडू येवका उंडोशी जावका वापास पिट्टी करतना सुरवे आसल्यार बरें जावका तें ताजी हळद अशें हांव पुट्टाचे अंडो ताजी बुडकूळ आसा तातूंत उद्दा दवरून तापत दवरला थंय ताका खतखते भितर आमी हें बोरून घेवया घे आतां थोडी सोय घालची आनी पिट्टी घालची आनी वापास थोडी सोय घालची वापास पिट्टी घालची जाय जाल्यार स्पुनानय घाल येता म्हाका हातान घालचें इजी जाता म्हूण हांव हातान घाला हांगा वापास थोडी सोय घालची अशी ऑल्टरनेट करून फुल्ल अंडो बोरून घेवच्यो आनी ताजें मुच्चळ धांकून त्या बुडकुळ्यार दवरचें बुडकुळ्यान तो उद्दा ते खतखत आयलो आतां हें दवरता ಒಟ್ಟು एक 2 निमिष भितर स्टीम येता गे उनाची स्टीम्ड पुट्टू हांगा रेडी जाला स्टीम्ड रायस पुट्टू म्हूण येता आमी हांगा रेडी जाला आतां आमी हांगा मध्य सोय घाल्या सोये ಒಟ್ಟು साखर घालून कोर येता गोड घालून कोर येता ताका डिफरंट टेस्ट येता वो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हणल्यार लायक शेअर कमेंट कराची
तशीच मिगल चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नकाची. असला आणि के व्हेरायटीज ऑफ रेसिपीज घेऊन हांव येता नव रेसिपीसाक बेल आयकॉन तुयल्यार तुमकां ताजे नोटिफिकेशन्स मेळटा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.